माळशे कुट्टे खैरीची झाडां मारून लाकडा तस्करी करपी एका टोळयेक फोंड्या राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरला. राना खात्यान चौगांक ताब्यात घेतल्या. गोंयासान बेकायदेशीर पद्दतीन महाराष्ट्रात खंय लाकडा तस्करी करताले. माळशे कुट्टी धनगरवाड्या सायडीच्यान आमचे रेग्युलर प्रोटेक्शन ड्युटी जी आसता आमची पेट्रोलिंग करता आमी ते एरियेन आमी भोंवताले. तेन्ना भोंवता आसतना स्टाफ घेवन भोंवता आसतना सांजे वेळे एक 5:30 उपरांत आमकां एक सस्पिशियस मुवमेंट दिश्टी पडलो. तेन्ना एक जी आमची लिस्टार नोटोरियस गाडी आसली, आमी वॉच लिस्ट करताले, ती गाडी आमकां एक रिक्षा टाटा व्हायट कलराची GA04T 6515 आमकां रानाचे आमचे एडजस्टंट सकल दिश्टी पार्क केल्ली दिश्टी पडली थंगा आसली. मुवमेंट दिश्टी पडटरी तितून भितर लेबर आसले एक अंदाजीत 15-16 सुमार लेबर भितर आशिल्ले त्या सायडीच्यान. आनी एक गाडयेन आमी जेन्ना इंटरसेप्ट केले गाडयेक वचोन तेन्ना आमकां गाडयेन भितर जे खैरीचे तुकडे मेळ्ळे आनी गाडये ड्रायव्हराक आमी एप्रेहेंड करपाक ट्राय केलो पूण तो जंप मारल्यान उडी मारून गेलो. तेन्ना आमी गाडये कडेन गाडये भितर जो लेबर आसले 3 जाण तांकां आमी धरले. तो बाबू विठ्ठल जोशी रावपी बिचोलीम HDFC बँके कडेन तो आमकां दिश्टी पडलो. ताका आमी विचारलें हांगा कित्याक आसा आनी हांवें ताका वळखलो कित्याक हांवें ताका पयलीं आमी ताका कुळें केसीक तो एरेस्ट केल्लो ताका आमी. सो हांवें ताका इमिजिएट ताकाय बी डिटेन्शना अंडर घेतलो. आमी गाडी बी डिटेन करून दवरली आनी हे जे खैरीचे जे तुकडे आसा ते आमी थंगा सायटीचेर आमी पंचनामे करून ते आमी सेफ कस्टडीक आमगेल्या ऑफिसा कडेन ढवळी फोंडा हाडले फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड हँडओवर. अंदाजीत 1.5-2 लाखाचो तेजो हें आसतलो, वॉलोर आसतलो. टर्मायट जो आसा तो महाराष्ट्रा बेस्ड संदेश नायक म्हणून व्हेरी हॅबिच्युअल ऑफेंडर आसा, जाका हांवें स्वता हेजे पयलीं 2 फावटी अरेस्ट केलेले आसा. आनी तो काल सायटीर तोय बी आशिल्लो, ताका हांवें पळयला तो गाडी घेवन पळोवन गेला. GA04 रिपीट करता N4925 ही गाडी घेवन तो काल पळोवन हांवें ताका पळयला. पयलीं आमी समजून घेवया खैरीचो उपयोग कितलो. खैरीचो उपयोग हो मार्केटान भरपूर वालोराचो आसा. पयलीं हो यूज जाता हातून कथ्था कॅटेच्यू म्हणटा ताका आमी. तर तो पान सुपारी जी आसा कात म्हणटा गुटखा एक यूज जाता. फर्स्ट क्लास जो तो थंगा वता. मागीर सेकेंड जो आसा क्वॉलिटी आसा तो डायींग इंडस्ट्रीक वता, कपडे डाय करपाक आनी कितें डायींग इंडस्ट्रीक वता. थोडो चायेक घालपाक कात यूज करता. आमी कोणी च्या पिता दिसता ते ते हे बी उडपीवाले बी यूज करता. मागीर तुगेलो उरलेलो जो आसा कपडे हे करपा खातीर धरून खुबशे तेजे उपयोग आसा. हे लोक हेजो आमचे बेकार जे यूथ आसा तांकां यूज करून भायले लेबर हाडून कारवार, जोयडा, उत्तर कर्नाटक कारवारच्यान जे लोक हाडून तांकां 1,600-2,000 पगाराची लालूच दाखोवन तांकां ते मारपा लायता. कशी कटिंग करता ते? कटिंग ते कुराडी कटिंग करता, चेन सॉ यूज करता, बॅटरी ऑपरेटेड सॉ यूज करता. तांगे सारकी एक सिस्टमॅटीक एक नेटवर्क आसा. इतली वर्सांची तांगेली बसलेली सिस्टम आसा. त्या सिस्टमा प्रमाणे ते सारकी इंडस्ट्रियल बेज काम करता. जशें हितून एक फॅक्टरी कशी काम करपा जाय तशें एक एसेंब्ली लायनीन ते काम करता. आज कितें कुराड कुदळ्यो, खोरी, तुगेले हे सगळे रोप्स बी जप्त केल्या, गाडी जप्त केलेली आसा. सर माल खंय व्हरता? माल ते महाराष्ट्रान व्हरता. पयलीं हो महाराष्ट्रान आंबेगांव तुगेले थंगा तो पयलीं अनलोडींग जाता, थंगा तो प्रोसेसींग जाता, कन्वर्ट जाता. तेजे उतली साल काडटा. हांव तुमकां पिक्चर शेअर करता ते कशें काडटा ते. ती साल काडटा, मागीर तो फिनिश प्रोडक्ट जो आसा तो मागीर गाडयेन ते तेजे फॅक्टरीचे हें येता आनी ते भरून ते वेट करता काट्याचेर आनी किल्ला प्रमाणे वेट करून तांकां ते पयशे पडटा. असली आयज आमकां गाडयेन व्हडलेशें कांय मेळ्ळें ना. फक्त ते मटेरियलच आसलें आनी ती खोरी हें बी आसलें. आयज व्हडलेशें आमकां हें मेळ्ळें ना. तर मार्केट व्हॅल्यू कितलो आहे हेजो?
मार्केट व्हॅल्यू आता जे मटेरियल आम्ही पकडला त्याचे एक 2 लाख सुमार अंदाजीत जातले, अंदाजीत अप्रॉक्सिमेट म्हणतात ते. दोन्ही स्टेटी बॅन आसा हे खंय सी खंय ट्रीची लायसन्स जे आसा ते पयलीं ग्रांट जायना फर्स्ट क्लास आसलेले लायसन्स सी बॅन म्हणल्यार लायसन्स ग्रांट जात जाल्यारूच ते हे जातले. सो यू कॅन टर्म इट एज अ बॅन. वी आर नॉट प्रोवायडींग एनी लायसन्सीस. आमी इश्यू करना ताका लायसन्सीस. तेंची नांवां आसा एक जे मेन मोरक्या जो आसा हिरो किंग पी हे म्हणटा पळय हाजो किंग संदेशाचो तेजें नांव आसा श्री बाबू विठ्ठल जोशी. हो बिचोली HDFC बँके कडेन रावपी हो गोंयकार आसा. हो कॉन्डिट असो एक जॉयंट बिटवीन लेबर आनी हो किंग पीन संदेश नायकाचे भितर. आनी उरलेले जे लेबर म्हणून जे ते म्हणटा मारपा खातीर यूज केल्ले ते श्री रामू कोनू शेळके रेजिडेंट ऑफ मदनूर येल्लापूर कारवार. मागीर आनीक आसा श्री विठू मोळू शिंदे किरवत्ती कारवार. मागीर आसा श्री विठू नाऊ पटकारे येल्लापूर कारवार. हे 4 जाणांक आमी धरलेडेन आसा. उरलेले जे पळोवन गेलेडेन आसा तांकां शॉर्टली आमी इन्वेस्टिगेशन करून तेंचे बी अरेस्ट जावन तांकां बूक करतले. नमस्कार. आयज आमी आसात ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ढवळे हांगासर आनी एक मोठी जी खैर लाकडाची तस्करी जाताली ती फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धरलेली आसा खंय तरी. आनी ह्या तस्करीन 4 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. आनी हितूर जो मेन जो सूत्रधार आसा संदेश नायक म्हणटा तो एका ह्याच आरेफोन हेच्या पयलीं 2 फावटी धरलेलो. मागीर तरी आसतना तो सुटोन बेल जावन परत हे आतां परत कामां करपाक काल तो तेंच्या परत एकदां हातीक लागपाचो पण तो पळो. पण ताका सद्या ते शोधान आहा तेज्या. आनी हो जो आहा ही खैर जे लाकूड हांगासर गोंयान कट करून हे महाराष्ट्रान खंय तरी ते कंपनीक फॅक्टरीक विकता आनी तेजेर भरमसाट हे पयशे करता. म्हणून हांकां आतां जाल्या संवय की भायले लोकांक हाडून हे गोंयान आतां खंय खंय खैराची हे जाल्या म्हणल्यार जे डीप फॉरेस्ट आसा जावं हितूर जी ओपन झाडां आसा ही कट करतात आनी तेजी हत्यारां पयले आसतली तुमी कितली कशी घेवन भोंवता ते. आनी त्या प्रमाणे हे कटींग करून दिसाचे सुद्दां हे हेंगेलें काम तस्करी करपाक चालू आसता. पण बरे आरेफो आनी तेंची टीम बरी कामगिरी केल्ली आसा आनी आयज तांकां हे 4 जाणांक तेंचेर अरेस्ट करून सद्या जे लाकूड आहा हे फॉरेस्टान आपल्या कस्टडीन घेतलेलें आसा. ढवळेच्यान प्रुडेंटा खातीर विवेक प्रभू.